नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सनबर्न आयोजकांच्याच कर्मचाऱ्यांनी चोरले 80 लाखांच्यो तिकेट्स। आयोजकांची हंजूण पुलिशेन कागाळ, 5 जाणांक अटक, 50 लाखांच्यो तिकेटी जप्त। फुडलो तपास सुरू। शिरगांवचे लयराई देवीचे देवूळ आनी पुराय गांव लिजांतल्यान काडचो भायर। खंडनियांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमुनदादीच्या करची नांवार, उपरांतूच कायदेशीर मायनिंग करची सुरू। देवस्थान समितीची मागणी। सनबर्न महोत्सवाक बेरेस्तारा पयल्याच दिसा बसलो झटको। ध्वनी मुद्रण वाडिल्ल्यान पुलिसांनी कारवाय करून एक स्टेज केली बंद। दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा हायस्कुलान चोरी। पुलिसांनी व्यवस्थापक घडणूक सुवातेर हाजीर। फाटल्या 8 दिसांत गोंयच्या 3 शाळांनी चोरी। बेकायदेशीर हॉटेल प्रकल्पांच्या यादीन हरमल वाठारांतली घराय। ही बेकायदेशीर म्हूण नोंद हरमलकारांचेर हावळ विशय सुटावो करपाक लोकांनी आमदारां सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घेतली भेट। वर्सा भितरूच कुडचडेंच्या फूड कोर्टाची अवतिकाय। साधन सुविधा मोडल्यो। कंत्राटदार लागला फूड कोर्टान बसपी दुकानदारांक सोतो। आता खबरो विस्तारांत। सनबर्न आयोजकांच्याच कर्मचाऱ्यांनी 80 लाखांच्यो तिकेट्स चोरिल्ल्याचे मुखार आयला। आयोजकांनी हंजूण पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत ताबडतोब एक्शन घेवन ह्या प्रकरणात 5 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या। मजगती सनबर्न आयोजकांनी 3.28 कोटी रुपया डिमांड ड्राफ्ट हंजूण कोमुनदाद प्रशासकाकडेन भाडेपट्टी म्हूण जमा केल्या। खुद्द सनबर्न आयोजकाच्या कर्मचाऱ्यांनी 80 लाखांच्यो तिकेट्स चोरिल्ल्याची कागाळ आयोजकांनी हंजूण पुलिशेन केल्या। कागाळ केल्या उपरांत ताबडतोब एक्शन घेवन ह्या प्रकरणात 5 जाणांक पुलिशेन अटक करून तांचे कडल्यान सुमार 50 लाखांच्यो तिकेटी जप्त केल्यो। Officials of Sunburn had given a complaint that there some employees only have stolen about passes for lakhs of rupees and they were selling to the person who have come to Sunburn. So we have successfully arrested 5 persons and they are apparently working for Sunburn only. So all 5 persons arrested. We recovered some Sunburn passes also, tickets also, and we are initiated legal action. All are arrested. So what is the amount of that stolen? About 60 lakhs? 82 lakhs. 82 lakhs? Yeah. How many are stolen and how many have been received? Recovered items are about 50 lakhs. मजगती सनबर्न आयोजकांनी 3.28 कोटी रुपया डिमांड ड्राफ्ट हंजूण कोमुनदाद प्रशासकाकडेन भाडेपट्टी म्हूण जमा केल्या। सनबर्न आयोजकांनी 2.44 कोटी रुपया भाडे भरूंक नाशिल्ल्यान हंजुणे कोमुनदादीन सनबर्न आयोजकां आड उच्च न्यायालयान बेरेस्तारा याचिका दाखल केल्ली। ताचेर आयज सुनावणी जाली। Because the amounts आम्ही एक्चुअली पे केल्या। एक्चुअली द इशू असो जाल्लो की आमी चेक इशू केल्ले पयलीं बिकॉज आमकां 26 डिसेंबराकूच खबर कळून आयिल्लें की एक्झॅक्ट अमावंट कितें आसा तो दॅट टू म्हणजे फॉर्मल डिमांड नाशिल्लो आमकां एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनदादान सांगलो म्हणून आमी चेक्स प्रोड्यूस केल्ले आनी चेक्स एक्सेप्ट केले ना पण आमकां डिमांड ड्राफ्ट दी म्हणून सांगलो। सो वॉट वी डीड वॉज ते चेक सेक्युरिटी म्हणून दवरले आनी डिमांड ड्राफ्ट आमी जमा केला आणि आमचे NOC सुद्धा इश्यू जाला। सो एंड ऑन दॅट बेसिस हायकोर्टान हो पेटिशनाचो डिस्पोज। How much the total amount? टोटल इज अराउंड 3 crore 46 कितें तरी जाता। 28. येस समथींग एक्झॅक्टली 3 crore 48 lakhs कितें तरी जाता विच इज पेड आउट ऑफ विच 2 crore 2 crore 43 lakhs अराउंड सुमारे कोमुनदादाक। Remaining डिरेक्टर ऑफ सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन। how much? About 24 lakhs plus 15% deposit, so coming to about 36 lakhs कितें तरी जाता आणि 48 lakhs देर एम हाका वता एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनदाद। म्हणजे आता तुम्ही जो फीज पे केला ती फक्त कोमुनदादाचे आणि सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि पोलीस बंदोबस्त ते मागीर येतले ते सगळे मागीर येतले बट ताज्या शिवाय जे टुरिझमाची फीज आसात, फायर एक्सायज फीज आसात, GCZMA पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची फीज आसात हे सगळे आमी पे केले आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। शिरगांवचे फकत लयराई देवीचे देवूळच न्हय जाल्यार पुराय
गोंय मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात, खंडन्यांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमुनदादीच्या नांवार करात, उपरांतूच कायदेशीर मायनिंग सुरू करात अशी मागणी लयराई देवस्थान समितीन केल्या. देवीचे देवूळ लिजांतल्यान भायर काडपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाकूय देवस्थानान येवकार दिला. शिरगांवच्या लयराई देवीचे देवूळ जर मायनिंग लीज वाठारांत येता आसत तर तें लिजा भायर काडप ही सरकाराची जापसालदारकी अशें विधान फाटल्या बुधवारा मयां जाल्ले एके कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ले. हे फाटभुंयेर देवस्थान समितीन शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन आपलें म्हणणें मांडलें. ते हायकोर्टान फायल केले की पूर्ण गांव जो आसा तो पूर्ण गांव देवळा सकट आमच्या देवस्थानाच्या सकट जे आसा तो गांव आनी देवळां प्लस आमच्यो गव्हर्मेंट शाळा आसात हांगासर आनी बाकीची जी यंत्रणा आहा ती शिरगांवची ती सगळी मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडपाची म्हणून आमी याचिका जी आसा ती ऑनरेबल हायकोर्टान आमी एक 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं ऑलरेडी घातलेली आसा. म्हणटकच ती ते मॅटर ऑलरेडी प्रिज्युडीस असल्या कारणान हांव तेचेर चड भाश्य करपाक तयार ना. पूण तरी आसतना हें इतलें जाल्या उपरांत आमचे मयेचे आमदार देवेंद्र शेट हेणी पुढाकार घेवन ते ही गोश्ट जी आसा ती मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयली आनी मुख्यमंत्र्यान आतां डिक्लेअर केलें की मायनिंग लिजांतल्यान जी सगळी एरिया आसा आनी देवूळ जे आसा ते भायर काडटा म्हणून. म्हणटकच आमकांय आशा तीच आसलेली की बाबा ती काडपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. म्हणटकच आमी देवस्थान म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आमी स्वागत करता की तांणी जी एक स्टेप्स दाखयल्ली आहा जो हो एक विशय तेणी स्टेप्स घेतलेली आहा की मायनिंग लिजांतल्यान काडपाची ती स्तुत्य आसा. म्हणजे आमकांय बरें दिसलें की तांणी फुडाकार घेवन हें डिसिजन घेतलें म्हणून. सो ताका लागून आमी तेंचें स्वागत करता, सरकाराचें स्वागत करता, आमचे आमदार आसा तेचें स्वागत करता आनी मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता की तेंच्यांनी तें काडपाचें म्हणून. दिसलें की हो जायना आनी हेचो जो प्रॉब्लेम आसा तो फुडें क्रिएट जातलो. 50 वर्साचें मायनिंग लीज दिलेलें आसा. आमी आनी मॅक्झिमम 15-20 वर्सां उरतले. आमच्या फाटल्यान आमची भुरगीं आसात, आमची नातरां आसतलीं, तेंच्यांनी कितें करपाचें मागीर हो प्रश्न उरता. सो ताका लागून आतां जे आमी स्टेप्स घेतली की जेन्ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर कांयच जायना म्हणून आमी कोर्टान गेले, म्हणून आमी पिटिशन्स फायल केल्लेले आसा. सो त्या लेवलाचेर गव्हर्मेंटान समज जर तर आमकां ताकाय दिली आनी तेतूंतल्यान हे सगळे प्रश्न जे आमचे सॉल्व केले आसात जाल्यार प्रॉब्लेम कांय ना. मायनिंगाक कोणाचो विरोध ना. आमच्या गांवांत मायनिंग समज जर तर जालें म्हणून कोणाचो विरोध आसचो ना अशें म्हाका दिसता. पूण तें लिगल मायनिंग करपाचें, सस्टेनेबल मायनिंग करपाचें. लिगल मायनिंग म्हटल्या नंतर परत प्रश्न येता की खरीच जेची जमीन आसा तेचें परमिशन घेवनूच मायनिंग करप, म्हणजेच आमच्या कोमदादची जमीन आसा, कोमदादचें परमिशन घेवनूच तुमी मायनिंग करा. कोमदादचें परमिशन घेवनूच मायनिंग करप हेचो अर्थ असो आसा की पयल्यान पयली कोमदादची जमीन ही कोमदादच्या नांवार करप. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत वागातोर सुरू आशिल्ल्या सनबर्न महोत्सवाक बिरेस्तारा पयल्याच दिसा झटको बसलो. ध्वनीमुद्रण वाडिल्ल्यान DYSP जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलिसांनी कारवाय करून एक स्टेज बंद केली. गोंयांत 28, 29 आनी 30 डिसेंबर हे 3 दीस सनबर्न महोत्सव चालू आसा. पयल्या दिसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचें पालन करून 10 मेरेन म्युझिक बंद केली. पण पयले दीस मातसो बोवाळ जालो. एका स्टेजीर म्युझिकाचो आवाज चड वाडिल्ल्यान DYSP जिवबा दळवी हांचे सयत पुलिसांनी कारवाय करून एक स्टेज बंद केली. सनबर्न महोत्सवात 65 ते 75 डेसिबल इतक्या व्हड आवाजात म्युझिक वाजोवपाची परवानगी आशिल्ली. पूण एका स्टेजीर म्युझिकाचो आवाज चड वाडिल्ल्यान प्रवेशदारांत बसयल्ल्या ध्वनी मॉनिटरिंग स्क्रिनी वयल्यान वाडिल्ल्या आवाजाची तीव्रताय कळली आनी ती स्टेज बंद केली. आयज डे 1 आसलो सनबर्नाचो वागातोर हिलटॉप हांगासर. तुमी आतां पळोवंक शकता हायकोर्टान जे गायडलायन्स घालून दिल्ले, जे निर्देश घालून दिल्ले तेजे कडेकोट पालन सनबर्नान आनी ऑथॉरिटीजान केल्ले आसा.
धांक मेरेन म्युजीक बंद म्हटल्यार बंद तेज्या जमलबजावणी जाल्या आनी आयोजकांनी स्वता फुडें येवन धांक म्हणटा त्या म्युजीक बंद उडयला. हेच्या पयलीं बोवाळूय जालो म्युजिका वयल्यान 2 स्टेजा होतो फाटलो मेन डॅक आनी सायडीक म्हणटा ते एब्सोल्यूट सनबर्न डॅक म्हणटा ती बारीक स्टेज. थंयसरलो आवाज म्हणटा ते डेसिबल वाडलो. तर डेप्युटी कलेक्टर येयलो, SDPO DSP जिवा दळवी थंयसर येयले, तेणी जाप विचारली, तर ऑल्टरकेशन जालें आनी दोगांनी मेळून थंयची म्युजिकल स्टेज आसा ती बंद उडयली. एक स्टेज बंद उडयलो आनी मेन डॅक जो चालू आसलो तेजो आवाजूय कमी जालो. तेंच्यांनी देंवयलो आवाज म्युजिकाचो आनी म्युजिकाचो आवाज देंवयल्या कारणान जे चाहते आसले म्युजिकाचे ते वाजयले आनी लो त्या भायर सरपाक तेंच्यांनी सुरवात केली. हांगासर 3 सावंड मॉनिटरींग डिवायसीस फाटल्यान 20 सायडीक आनी तिसरो म्हणटा रेसिडेन्शियल एरिया आसा थंयसर. आनी हे तिनूय हांगासर मॉनिटर करता आनी भायर एक स्क्रीन बसयला. थंयसर एक कितको डेसिबल आसा तो मॉनिटर करता. 65 to 75 डेसिबल्स ही लिमीट सनबर्नाक घालून दिल्या. 75 डेसिबलाचे क्रॉस जाले. ऑथॉरिटी हॅज पावर टू शट इट डावन. आतां फर्स्ट डे म्हणटा तो बरो हे गेला, सगळे कडेकोट कायद्याचें पालन जालां. हेच्या फुडले अपडेट्स आमी तुमकां घेवन येत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर वागातोर सयत चीफ रिपोर्टर समीर नार्वेकार. कुडणे आनी मोल्या हायस्कूल फोडून 4 दीस जावचे पयलींच आतां दिवचलचे श्री शांतादुर्गा हायस्कूल फोडपाची घडणूक घडल्या. चोरांनी कपाटी आनी ड्रॉवर फोडून रोख रक्कम फारयली. 20,000 परस चड रक्कम चोरयेक गेल्या आसूं येता असो अदमास आसा. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा हायस्कुलाची मुख्य गेट मोडून चोर भितर सरले. उपरांत चोरांनी कार्यालय फोडले. मुख्याध्यापिकेच्या कॅबिनांतले कपाट फोडून तातूंतल्यो चावयो काडून ह्या कार्यालयांतली कपाटां आनी एक ड्रॉवर उगडलो. परीक्षा फीचे सुमार 3 लाख रुपया आशिल्ले. मात ते बँकेन भरपाक कालूच क्लार्कान व्हेल्ले. ताका लागून चोरांच्या हाताक चड रक्कम लागूंक ना. 20,000 परस चड रक्कम चोरयेक गेल्या आसूं येता असो अदमास आसा. पुलिशेक खबर मेळटकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. हायस्कुलान राती चोरी जाली. आमकां ती सकाळी 7 वरांचेर आमचे स्टाफ येतकूत तांकां कळ्ळें. सकयले लॉक फोडून वयर येवन ऑफिस फोडलें आनी ऑफिसांतल्यान थोडी कॅश व्हेलाचो अंदाज आसा. पुलीस आतांच आयिल्ले आसा, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. अजून आमकां टोटल कितें जालां ती परिस्थिती कळिना. पण आमचे कडेन सगळे CCTV आसा. CCTVचे फुटेजी आमी आनी थोड्या वेळान चेक करतले. पुलिसेचो पंचनामो चालू आसा. कितें जाता तुमकां कळयता मागीर कशें कितें जालां, कितले लॉस जाला कितें. आज म्हणजे कितें प्रत्येक हेडा आमचे कडेन खूब वेगळे वेगळे हेड्साची इन्स्टिट्युशनाचे थोडे पयशे आशिल्ले. पूण कितले ते एक्झॅक्ट आमकां अजून कळूना. प्रत्येकाक सगळें आपयलां. अजून प्रिंसिपल बी पावत आयले ते हेतूंत आमकां कळटलें. हेड क्लार्क पावला. हेड क्लार्का कडेन थोडे 20,000 रुपया तांचे हातून आशिल्ले. बाकीचे काल एक व्हडलो एमावंट बोर्डाचो आशिल्लो, पण तो आमी बोर्डाचो एमावंट त्या क्लार्कान घरा व्हेल्लो म्हूण ते पयशे वाचले व्हडले 3-1 लाख रुपया. पूण बाकीचे आतां कितें बारीक आसतले आस्तवीक 25,000 तरी मिनिमम डेली एक्सपेन्साची केस आसतली. ते थोड्या वेळान कळटलें. राती अंदाज जाले 2-2:30 मागीर आसूंक जाय. 2-2:30 पर्यंत हांगा लोक आसा. रहदारी लोकांची आशिल्ली. 2:30 मागीर बी आसूंक जाय. CCTV कॅमेरा बी सगळे कडेन आसा. सगळे कडेन फूल टोटल आमचे कडेन येता. हांगा आमचे कडेन 25 कॅमेरा आसा. खंयच्या तरी कॅमेरान ट्रेस जातले. सगळे एंट्रन्स पासून टोटल हाजेर कॅमेरा आसा. दिवचल तालुक्यातल्या कुंडलीचे श्री महालक्ष्मी हायस्कूल कडून 4 दीस जावचे पयलींच आता चोरांनी दिवचल शारांतले श्री शांतादुर्गा हायस्कूल टार्गेट केले. चोरांनी ह्या हायस्कुलाचे कार्यालय फोडून 20,000 परस चड रक्कम फारायल्ल्याचो अदमास आसा. ही चोरी काल मध्यान राती उपरांत घडिल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. चोरांनी हायस्कुलाची मेन गेट मोडून भितर प्रवेश केलो. उपरांत कार्यालयाचे दार मोडून भितर सरून मुख्याध्यापिकेच्या कॅबिनांतले कपाट फोडले. ह्या कपाटांतल्यो चावयो घेवन चोरांनी कार्यालयांतली हेर कपाटां आनी ड्रॉवर उगडून पयशांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. मेळिल्ले खबरे प्रमाण विद्यार्थ्यांची 10वीची फी मेळून सुमार 3 लाख रुपया काल मेरेन ऑफिसांत आशिल्ले. मात ते बँकेत भरपाक लागून कालूच हायस्कुलाच्या क्लार्कान ही रक्कम घरा व्हेल्ली अशें कळटा. वेवस्थापन मंडळाक हे चोरये विशीं म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी पुलिशेक खबर दिली.
दिवचलचे पोलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी चोरयेचो पंचनामो केलो. पोलीस सध्या ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. ह्या चोरयेत नेमके कितली रक्कम चोरयेक गेल्या ते उपरांत कळटले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बेकायदेशीर हॉटेल प्रकल्पांच्या यादीन हरमल वाठारांतली घरांय ही बेकायदेशीर म्हूण नोंद जाल्यात. देखून ह्या हरमलकारांचेर आतां हावळ आयला. हो विशय सुटावो करून तांकां थाकाय दिवपा खातीर हरमलच्या थळाव्यांनी थळावो आमदार जीत आरोलकारा वांगडा मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका घेतली. गांवकार वाड्यावयल्या बेकायदेशीर हॉटेल प्रकल्पाचेर उच्च न्यायालयान चाबूक ओडल्यात आणि ह्या बेकायदेशीर हॉटेलांची एफिडेविट कोर्टात सादर करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. ह्या एफिडेविटांत थळाव्यांची घरांय आयल्यात. देखून मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या विशयाचेर सविस्तर चर्चा करपा खातीर परत एक फावट बसका आपयल्या अशें जितान सांगलें. आमचे हरमलचे स्थानिक जे आहात स्पेशली गिरकार वाडो ते खंय तरी सगळे एंटायर फिशरमॅन्स कम्युनिटी आणि ते कितलेशेच वर्सां पिढयांनी आपले तो धंदो वेवसाय करता आणि खंय तरी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान खंय तरी ते रेजिडेन्शियली आपल्या घरान खंय तरी कोण तरी फॉरेनर जावं टुरिस्ट जावं खंय तरी रावतात. सो आतां कितें जालां थंय इश्यू जाला. आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिला की सर्वे करपाचो जो जे इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहा ते आयडेंटिफाय करपाचे आणि खंय तरी भायलो कोण तरी दिल्लीकार थंय येवन एक इल्लिगल स्ट्रक्चर बांदले आणि त्या स्ट्रक्चर बांदल्या कारणान ते कोणी तरी कंप्लेंट केली. ताका आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान कितें केलें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते सील करपाचे आनी डेमोलिश करपाचे. मीन वायल सायडीकूय स्ट्रक्चर्स खंयचे दिसले जे आनी कोणाचे आसले. सो ते हे केले मागीर ते कन्फ्युजनां वाडोंक लागली. सो ताका लागून सगळे जाण आमचे स्थानीक थंय हरमलचे आसले ते पॅनीक जाले. गिरकार वाडून एंटायर हरमलचे आयज मेजॉरिटी सगळे विलेजर्स येयलेले. सो ते मातशे पॅनीक जाले कित्याक आमी इतली वर्सां पिढ्यान पिढे ते घरान रावता आणि आयज घर जर झाप करून सरकारान हायकोर्टान ऑर्डर दिली डेमोलिश कर म्हणून जाल्यार तांकांय तो मातसो भंय कसो दिसलो. कोणाकूय दिसता कोणाच्या घराचेर येता तेन्ना भंय दिसता. पूण खंय तरी इल्लिगल एक्टिविटीज हे भायले लोक येवन करतात थंयसर हे 100% शुअर हे आमी सहमत आहात. पूण स्थानिकांक आमच्या गोंयकारांक म्हणजे ओरिजिनल गोवन्स जे इतली वर्सां हांगासर ओरिजिनल गोवन्स आहात तांकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळोन आमचे कितें दुखणें आहा ते सांगचे आणि तांकां सजमोवचें. पूण आतां सद्या कितें सगळें आहा ते आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टाच्या हातीन आहा आणि आमी ट्राय करतात मॅक्झिमम आमचे कडल्यान कितली मदत तांकां करूंक मेळटा ती डेफिनेटली आमी करतली. एश्युअर तांकां इतलेंच केलां की 4 तारखेक आमची मिटींग बसतली म्हणजे सगळे जाण AG जावं हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो परत CM जावं हे सगळे बसून डिस्कस करतले कितें हेचेर आमी करूं शकतात सोल्युशन काडूं शकतात काय. कित्याक हायकोर्ट म्हटल्या खंय आमीचे हात बांदलेले उरतात. सो आमी आमचे हायकोर्टाक हे करूं शकना गव्हर्मेंट. सो ताका लागून कितें सोल्युशन मेळोवंक शकतात ते आमी प्रयत्न करतले. गोंयचे लोक हायकोर्टाच्या इश्यूचेर म्हाका मेळपाक आयिल्ले. हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या की तेंची इल्लिगल स्ट्रक्चरां ती डेमोलिश करची म्हणून. त्या विशयाचेर आमची CRZ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरमेंट ह्या सगळ्यांची मिटींग 4 तारखे दीस लायल्या. जे कितें लिगल आहा ते सेव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या अनुसार तांकां कितें आहा तें सोल्युशन आनी हे आमी दिता. ऑलरेडी एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरमेंट ह्या सगळ्यां कडल्यान मिटींग जाली तें डिसायड जातलें. तांकां वॉटेवर लिगल आसतलें सपोर्ट जो कितें आहा तो सरकारा कडल्यान मेळटा. पेडण्यात उदकाचो उणाव आसा आणि व्हडल्या प्रकल्पाक लागून थळाव्यांचे हाल जातात. जो मेरेन पेडण्यात 30 MLD उदका पुरवण प्रकल्प येना तो मेरेन कसल्याच वेवसायीक प्रकल्पाक परवानगी दिवची न्ही अशी मागणी करपी निवेदन हांवें मुख्यमंत्र्याक भेटयला अशें जितान सांगलें. उदकाचो आजून मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना आणि आयज जर आमच्या स्थानिकांक जर उदीक सारकें मेळना जाल्यार म्हाका जर येदे व्हडले प्रोजेक्ट जर येयलेत हाय एंड विलाज येयल्यात फ्लॅट्स येयल्यात कमर्शियल एक्टिविटीज व्हडले व्हडले जावंक लागले जाल्यार आमचे जे स्थानिकांक त्रास जाता आतां ते फुडें इन फ्युचर परत कंटिन्यू उरतले. आयज आमी 30 MLD प्लांट थंय कित्याक हाडला. आमी 30 MLD प्लांट हाडला की आमच्या जे स्थानिकांक मांद्रे मतदारसंघाक कोणाक त्रास जावंक जाय उदीक 24 वरां मेळपा खातीर आनी येदे व्हडले जर प्रोजेक्ट अचानक झपझप करून येवंक लागले जाल्यार आमी जो प्रोविजन फुडल्या 20 वर्सांक केला ते खंय तरी 2-3 वर्सांनीच काबार जातले.
सो तेका लागून हांवें आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर निवेदन दिलां, कित्याक ते PWD मंत्री आहात की जो पर्यंत आमचो 30 MLD प्लांट जायना तो पर्यंत तुम्ही कनेक्शनां खंय दिवं नाकात, आनी जर दिल्यात जाल्यार ती खंय तरी तेंच्यांनी स्टॉप करची. कित्याक प्रायोरिटी सगळ्यांक खबर आहा की आमचे गोंयकार पयली प्रायोरिटी, आनी गोंयकारांक जर न्याय मेळना आनी भायल्यांक जर न्याय मेळोंक जाल्यार आमी युजलेस म्हणपाचे. सो तेका लागून म्हाका दिसता पयली गोंयकारांक उदीक मेळो आनी मागीर बाकीच्या. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. 5 कोटी रुपया खर्च करून फेब्रुवारान उक्तावण केल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची वर्सां भितरूच अवतिकाय जाल्या. नगरपालिकेन ज्या कंत्राटदाराक हो फूड कोर्ट चलोवपाक दिला तो थंय आशिल्ल्या दुकानदारांक सतयता अशी दुकानदारांची कागाळ. हो विशय आमदार निलेश काब्राल हाणें जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या. फेब्रुवारी महिन्यात सुरू जाल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची सध्या अवतिकाय जाल्या. फूड कोर्टातले फॅन मोडल्यात, तशेंच लायटी बंद पडल्यात. हे शिवाय थंयचो उदकाचो ATM लेगीत बंद पडला. वर्सावच्या पयलींच फूड कोर्टाची अवतिकाय जाल्ल्यान फूड कोर्टात आशिल्ल्या वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या. शुक्रारा आमदार निलेश काब्राल हांणी फूड कोर्टाची पळोवणी करून हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. फूड कोर्टाचो कितें आसा इशू की फूड कोर्टा भितर जे तांकां अलॉट केल्ले आसा तांकां टायमींग 24 hours जाय. फूड कोर्ट म्हणजे 24 hours चलोवपाक शकता. ताचो वेंडर जो टेंडर घेतला तांचो इशू आसा. सो त्या वेंडराक सांगलें तरी कितें इशू आसा तेणें म्युन्सिपालिटी डिस्कस करपाक ताका सोल्युशन काडटले. पूण जे वेंडर चलोवपाक शकता 12, 1, 2 पासून ताका कोण हालोवंक शकना. तितून भितर एक कॉमन टायप गार्बेज व्हरपाक जी आसा एक 11 साडे 11 ऑफीस करतले रातचे, आनी तेज्या फाटल्यान ते वेंडरान गार्बेज स्वता घरा व्हरून दुसरे हाडपाक जाय. नाल्यार की आतां हांगा खंय उडयता ते आसपाक जायना. सो हे 2-3 इशू आसले. फुडल्यान तेंचे भितर मुखार आनी कोण हाडून बसता म्हणजे रस्त्यार ते कशे प्रदीप बाब आमी आनी कावन्सील उलोवन पुलिशे सांगून तांकां बसपाक दिवचे ना. सो आनी तांकां फ्रीज बी घालपाक जाय. तेणी एप्लिकेशन दिवपाक जाय कावन्सिलाक जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो मागीर तांकां घालतलो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जी आतां मॉडर्न जाता फ्रिजी बिजी हाडटा. पयलीं फ्रिजी नाशिल्ल्यो, आयस बॉक्स घालताले. सो आतां तांकां कोणी खंयची कंपनी फ्रिजी दिल्या. सो तांकां जर फ्रीज घालपाक जाय वेंडर हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका परमिशन ताका ना तशें ते कावन्सिला फुडें विचारून कावन्सिलान परमीट केलें जाल्यार तांकां मागीर सब मिटर घालून लायटीचें बील ताणें फारीक करूंक पडटलें. सो बरो फूड कोर्ट जाता जाल्यार ताका इशू कांय ना. पूण तो इशू फूड कोर्ट बरो चलपाक जाय. हेजे खातीर जे कावन्सील डिसिजन घेता ते फायनल आसता. कुडचडेच्या सुडा भाजी मार्केटात भितर बसच्या जाग्यार भायर बसपी भाजीकारांचेर सोमारच्यान कडक कारवाय सुरू जातली अशी शिटकावणी आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली. लायनाक आयताराकूय सकयल वयर वचपाचें. 2 दीस राव गो. 1 मिनट तूं एकूच कापडान म्हातारी जाली तूं. जानेवारीच्यान तो करतलो कावन्सील करतले फुडल्या म्हयन्याच्यान ताका भायर बसपाचें आयकराक कितें करपाचें तें डिसिजन आमी घेतलें. तूं पयलीं स्वता तुमी स्वता बसा वयर. तूं हेजेर तेजेर घालना. सोमारच्या हांगा दिसपाक जाय. तूं दिसलें तूं इन्स्पेक्टर हाडून उखलून काड बाबा मागीर बॉम्ब मारना. दुसरं कोण भायर आयलो न्ही ताका उबार व्हरतले. तुका इन्स्पेक्टर ओके सर. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्रालान आयज जे फूड कोर्ट आसा आनी जे भाजी मार्केट आसा तेजें आयज इन्स्पेक्शन केलें. फूड कोर्टाचें सांगपाक गेलें जाल्यार जे लोक भायर गाडी घालून बसताले ते फूड कोर्ट जाले म्हणटकीर खंय तरी कितलेशेच दीस उरले ते येवपाक तयार ना जाले. पूण जेन्ना आमदारान तांकां समजालें तेन्ना ते फूड कोर्टाक येवपाक तयार जाले. पूण तेंचे खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा फूड कोर्टाचे तेंचे थ्रू खंय तरी तेंचे हरेसमेंट जाताले. त्या खातीर लोकांनी कंप्लेन केली आनी आयज ते हांगा येयले आनी आयज तेणी जी समस्या लोकांक कितें जाता तेजे विचारली आनी तेंची जी समस्या आसा ती तेजो तोडगो काडटलो अशें तांकां आश्वासन दिलां. तुमी पळोवंक शकता हे फूड कोर्टात जे आसा ते फॅन चलनात. फॅन खंय तरी बंद पडलेले आसात. लायट्यो ना. तशेंच आतां तुमी पळोवंक शकता वॉटर ATM आसा तेजें उद्घाटन बरें थाटान माटान जाल्लें तरी सुद्दां ते खंय तरी बंद आसा. भुरगे येवन बारीक भुरगे कळशे घेवन येतात तरी कॉयन घालून पळयतात तरी सुद्दां तितून उदक ना. तशेंच हांगा आयज निवळ गेलो फूड कोर्ट आमदार येवपा आसा म्हणून असले हे कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां आसात. तशेंच ते तेणी वचोन जे तेकोन भाजयेचें मार्केट आसा जे जेंका लोकांक सोंपे दिल्या त्या सोंप्याचेर न बसता ते खंय तरी भायर बसताले. तांकां थंय समजावन तशेंच तांकां शिटकावणी दिल्या खंय तरी तुमी सोमार पर्यंत तुमी तुमच्या सोंप्यांनी बसना तेन्ना तूं ना जाल्यार तुमचें जे सगळें सामान आसा तें म्युन्सिपालिटी आपूण काडून लायतलो अशें तांकां सांगलेलें आसा. तशेंच बाकीचे बारीक समस्या आसा त्यो तेणी तेंचो तोडगो काडलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर.
लोकसभा वेंचणुकीची आचारसंहिता लागच्या पयलीं उदरगतीची कामां बेगोबेग पुराय करात असो आदेश पर्यावरण मंत्र्यान आपल्या मतदारसंघांतल्या सरपंच तशेंच पंचाक दिला. उदका पुरवणीचो विशय तशेंच आधार कार्ड करेक्शनाचो विशय सुटावो करपा खातीर लेगीत पावलां उबारल्यात अशी माहिती मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी दिली. कारण एकूच to know what are the pending works. Basically, Sarpanch is from my constituency. So to know what are the pending works. Because shortly election code will be declared. So whatever is urgent, before whatever we can do immediately, we should execute. So that is the main reason I call Sarpanchas and Panchas. Regarding tanks? No, that is after, not yet. Okay. It is regarding tanks. You see, there is a last year. Many people were complaining of water shortage. There were breakdowns in the pipeline. So people did face water shortage for a few days. If you recall, during the tenure of ex-MLA Shashil Arimo, he had distributed tanks. But then there was a big hue and cry. There was a inquiry and whatever. Engineers were pulled up, etc. So I'm just trying to see if there is a need of such tanks in the constituency. If there is a need, then I will take up with the government as to how we can solve this problem. We are going to have correction of Aadhaar card in the villages of Lotoli, Nube, Verna, Nagwa, or let me put it this way, 3rd of January will be Lotoli. 4th of January will be Verna. Okay. 5th of January will be Nagwa. Okay. And 6th of January will be Majorda. I'm sorry, Nube. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नव्या वर्साची सगळ्या गोंयकारांक परबीं. हें नवें वर्स तुमकां